तर सगळ्यांकीन पयलीं हांव तुमकां दाखयता ऑन द वे टू महाराष्ट्रा आमी आमच्या कुलदेवताक वयता म्हाज्या मम्मीचे सायडीच्यान, कित्याक बाय जावन ताका व्हरोंक नासलें, सो आमी फर्स्ट त्या देवळान वयता. सो आतां आमी ऑन द वे आसा आनी पावले आसा आरांबोल. हो आसा आरांबोलचो मॉर्निंग व्यू. तुमी पळोवपाक शकता कितले सुंदर स्काय आसा. ऑन द वे आमकां मेळटा महाराष्ट्रा एक मार्केट. सो आमी मार्केटान ही फुलां घेतली. नेक्स्ट आमी मिठाई घेवपाक रावली. तुमी पळोवपाक शकता म्हाका जी चली म्हाका दाखयता मम्मा हे पेडे घेवया. आमी पेडे घेवन परत गाडयेन बसली आनी परत आमी वाटेक लागली. सो हे बीन एक महाराष्ट्राचे ऑन द वे आसा. महाराष्ट्रान तुमी पळोवपाक शकता चड बिल्डिंग्स बीन तशें कांय ना आनी सुंदर आसा. आमी आतां देवळान पावल्ली आसा. देवळांतलो हो भायलो लूक आसा. आमचे कुलदेवता असल्या कारणान आमकां भितून वयपाक अलावड आसले. भितून तुमी पळोवपाक शकता पाशाण फातराच्यो मुर्त्यो कश्यो लायनीन रावन ताका फुलां दवरून ताची पुजा केल्ली आसा. ही आसा आमची मेन देवाची मुर्ती. आनिकूय खूब धाकट्यो धाकट्यो मुर्त्यो अश्यो लायनीन लावन तेंची पुजा केल्ली आसा. नवरात्राच्या 9 दिसांनी थंयसर उजवाण घालून अशें लायल्लें आसा. हो आसा देवळाचो भायल्या वाटेंतल्यान लूक. देवूळ ल्हानूच आसा पूण खूब सुंदर आसा. हें देवूळ हालींच्याच तेंपान रेनोवेट केल्लें आसा आनी हेतून चड भावीक येयना. देवळाच्या भायर असो हत्ती दवरलेलो आसलो. पळोवपाक अशें दिसतालें की तो रियल हत्ती असो. आमी पावल्या आतां आमच्या सेकेंड मंदिरान, जें आसा रोहिणीचें मंदीर. ऑन द वे आमकां हो ब्रीज मेळटा. ताचें नांव आसा किरणपाणी ब्रीज. ब्रीज तुमी पळोवपाक शकता कितलो सुंदर आसा तो. वयर अशी क्लीन स्काय दिसता आनी पोंदाक उदक आनी झाडां पेडां अशी सुंदर अशी पळोवपाक दिसता जशें की रियल सिनरी आसल्या अशी. तुमी पळोवपाक शकता महाराष्ट्रान चड अशीं झाडां कापलेलीं नासता. ताचें एटमॉस्फियर खूब सुंदर आनी फ्रेश एअर आमकां घेवपाक मेळटा. चड बिल्डिंग्स घरां ना आसल्या कारणान थंयसरली ग्रिनरी आजुनूय तशीच आसा आनी पावस सोंपल्या उपरांत तुमी ग्रिनरी अशी पळोवपाक शकता. सुकच्या पयलीं ग्रिनरी पळोवपाक अशें दिसता की तुमी खंयसर तरी अशा प्लेसीर आहा ज्या जाग्यार पोल्यूशन ना अशें. हांगसरलीं झाडां बीन चड अशीं कापलेलीं ना. हें बी ऑन द वेचोच रस्तो आसा. तुमी पळोवपाक शकता हांगासर एक बीन घर ना आनी फ्रेश एअर तुमकां हांगासर घेवपाक मेळटा. नेक्स्ट हांव तुमकां दाखयता आमचे कालिकेचे देवळांतलें नवरात्रा सेलिब्रेशन. हें आसा एक पर्पल डेयाचें सेलिब्रेशन. देवी बरी सुंदर न्हेसून खूब उत्तेजीत दिसता. नेक्स्ट ऑरेंज डेचें सेलिब्रेशन दाखयता. ऑरेंज कापड न्हेसून देवी खूब सुंदर दिसता. नेक्स्ट हांव तुमकां दसऱ्याचें दाखयता. दसऱ्याक आमी 2 कलरचीं कापडां न्हेसयल्लीं आनी देवी खूब सुंदर दिसताली. नेक्स्ट हांव तुमकां दाखयता येल्लो डेचें सेलिब्रेशन. देवीची मुर्ती येल्लो कापड न्हेसून खूब सुंदर दिसताली. फुलांचे हार बीन सारके उठून दिसताले. नवरात्रांनी देवीचें रूप एक दुसरे भाशेन दिसता आनी पळोवपाक आमकां खूब बरें दिसता. कालिकेच्या देवळान एवरी डे फुलांची रांगोळी अशा प्रकारे घालताली. एवरी डे दुसरे दुसरे कलर घालून ही भुरगींच घालतालीं आनी पळोवपाक खूब बरी दिसताली. एवरी डे डिफरंट तरेन फुलांच्यो पाकळ्यो यूज करून अशी आमी रांगोळी घालताली. हे आसा फर्स्ट डेचे रांगोळी. येल्लो कलर घालून बरी दिसताली रांगोळी. नेक्स्ट हांव तुमकां दाखयता शांतादुर्गा टेंपलांतलें डेकोरेशन. हे आसा आमच्या कालिकेच्या देवळान भजन कार्यक्रमाचो व्हिडिओ. एवरी डे डिफरंट प्रोग्राम्स आसताले आमच्या कालिकेच्या देवळान. भजन जावन मागीर आरती आसताल्यो. इवन दनपारच्यो बीन आरती आसताल्यो. भजनाच्या कार्यक्रमान देवूळ सारके गजगजताले. आनी कालिकेच्या देवळान अशें सांजचे दांडियाचो प्रोग्राम आसतालो.
दांडिया एकूच ग्रूप आसलो पूण एकूच ग्रुपान सगळे देवूळ अशें भरलेले की पळोवपाक सारकें मन प्रसन्न जालें. ही खुबूच बरो दांडियेचो ग्रूप आसलो. हेंच्यांनी सगल्या लोकांक देवळांतल्यान खूश केल्लेले. नेक्स्ट हांव तुमकां दाखयता लयराई टेंपल. लयराई टेंपल नवरात्रा दिसांनी खूब सजयता आनी पळोवपाक खूब बरें दिसता. नेक्स्ट हांव तुमकां दाखयता ब्राह्मण टेंपलान डिफरंट कॉम्पिटिशन आसलेले. सो हे तुमकां दाखयता रांगोळी घातलेली सगल्या भुरग्यांनी आनी रांगोळी खूब सुंदर घातलेली. सगल्या पार्टिसिपंट्सांक कितें ना कितें प्रायज गावला. फूल ना थंय पाकळी तांकां दिवन सगळ्या पार्टिसिपंटांक खूश केला. नेक्स्ट हांव तुमकां दाखयता प्रायज डिस्ट्रिब्युशन. सो हे प्रायज असले पर्टिक्युलर खजानाचे तिका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो. नेक्स्ट हांव तुमकां दाखयता शांतादुर्गा टेंपलांतल्यान आरती कश्यो करता त्यो. देवीक अशी झोपान घालून तिका झोप दिता. पळोवपाक सारकें खूब सुंदर दिसता आनी ते आरती तुमी आयकल्या उपरांत तुमचें मन इतलें शांत जाता तुमी सगळें तुमचें टेंशन बीन विसरून वयता. हे वर्सांतल्यान एकदां आसता. जेन्ना आरती सुरू जाता तेन्ना देवूळ सारकें खाली आसता पूण आरती चालू जाल्या उपरांत देवळान इतली गर्दी जाता की तुमकां बसपाक न्ही उबें रावपाक सुद्दां जागो नासता. सगळे भावूक आरती सोंपोवन तातूंतलें दर्शन घेवन महाप्रसादाक वयता. एवरी डे देवळान महाप्रसाद आसता.